नमस्कार येवकार गोवा टुडेज राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। युती विशीं उलोवपाक आयिल्लो ना म्हणटा पी चिदंबरम। फुडलो 1.5 म्हयनो पक्ष संघटना घटमूट करप, नवे वांगडी जोडप आनी पक्षाची पुनर्रचना। गोय स्वयंपूर्ण जाता। पयली भाजी भायल्यान हाडटाले, आता 20% भाजी भायर धाडटात म्हणटा मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्र्याचो बेगीनच गोयच्या पंचायतींबरोबर संवाद। गोयात फुडले 10 दीस उटंगार। गोयच्या वेधशाळेची शिटकावणी। सोमार मंगळारा ऑरेंज अलर्ट। पालसणा कोसळपाची, न्हयांक हुंवाराची शिटकावणी। बाबूश मोन्सेरात हॅबिच्युअल डिफेक्टर। उदय मडकयकाराचो काँग्रेस प्रवेशा उपरांत हल्ला बोल। दिगंबर म्हणटा काँग्रेसीच्या सत्ते वेळार समृद्धी, आता गरिबी। मोयरा ते ग्रीन पार्क मेरेन तार न्हंयचे ड्रेजिंग करपाक ऑक्टोबरांत जातलो सर्वे। सध्या गणपती विसर्जना खातीर ड्रेजिंग। आनी सगळ्यांक सरकारी नोकरी दिवप शक्य ना, मात सरकारी नोकरी मेळना तांच्या नोकरेची व्यवस्था करूंक शकता। उपमुख्यमंत्री आजगांवकाराचो मोपा एअरपोर्टाच्या नेटार दावो। आपूण युती विशीं उलोवपाक गोंयांत आयिल्लो ना। फुडलो 1.5 म्हयनो पक्ष संघटना घटमूट करप, नवे वांगडी जोडप आनी पक्षाची पुनर्रचना करप हेच सध्या टार्गेट म्हण 3 दिसाच्या गोंय भोंवडेर आयिल्लो काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी पी चिदंबरम उलयलो। काँग्रेस घटमूट जावपाक लागला। कार्यकर्त्यां मदीं नवी उमेद आयल्या। काँग्रेस खंय आतां एका सुरांत उलयतली, काम करतली म्हण चिदंबरम म्हणटा। गोंय काँग्रेसीच्या नव्या ब्लॉक अध्यक्षांक कानमंत्र दिवंक कांय ब्लॉक मिटिंगो घेवंक काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट पी चिदंबरम 3 दिसांचे गोंय भोंवडेर। 15शी भितर ताची दुसरी गोंय भोंवडी। गोंयांत पावना फुडें ताची साळगांवां मिटींग जाली। शेनवारा पक्षाचे वेंचणूक समिती बरोबर ताची बसका जाली। तो खंय युतीचेर उलोवंक येवंक ना, पक्ष संघटना घटमूट करूंक आयला। Oh, preparations are going on very well. We've just had a meeting with the chairman and the co-chairpersons of the committee. It was a useful meeting. We are now looking forward. We are all eager, enthusiastic, and we will work as a team and speak in one voice. Please understand, we are not discussing anything except restructuring the party. For the next month or month and a half, we will only discuss restructuring the party, revival of the party, expansion of the party's base, and enrolling new members in the party. That's all that we are discussing. I have no mandate to discuss anything else. If you have a mandate, you can discuss it. I've answered your question. My mandate is only now to discuss restructuring of the party, revival of the party, and reconstituting the block committees and enrolling members. Okay? प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला। पयली भाजी आमी भायल्यान हाडटाले, आता आमी 20% भाजी भायर धाडटात म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शिरोड्या भोंवडे वेळार उलयलो। 2 ऑक्टोबर मेरेन केन्ना तरी प्रधानमंत्री मोदी गोंयच्या पंचायती कडेन व्हर्च्युअली संवाद करतलो म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो। शिरोडेच्या उदरगती खातीर 150 कोटी रुपया मोडटा म्हण मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली। लाडली लक्ष्मी स्किमीचे पैसे ऑक्टोबर मेरेन खंय क्लियर। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शिरोड्या भोंवडे वेळार वेगवेगळ्या कामांचे बुन्यादी फातर बसयले। शिरोड्यात 150 कोटींचे प्रकल्प चालू आसात। गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला म्हणून ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो। शिरोडचे चवथेच्या बाजाराचे उक्तावण ह्या वेळार जालें। गोंय एक दोंगराचेर वचपाक लागलेलें आसा। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी फुडल्या 2 ऑक्टोबर पर्यंत केन्ना तरी गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींतले सरपंच, पंच, स्वयंपूर्ण मित्र, बेनिफिशरी या सगळ्यांकडे व्हर्च्युअली माध्यमांतल्यान उलयतले। या निमित्तान खऱ्या अर्थात
आमी म्हणटाले की 100% भाजी आमी इम्पोर्ट करता, आज अजून आमी 20 ते 25% एक्सपोर्ट करपाक लागले. ह्याची सुरवात आसा आनी निश्चितच गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला, हाची सुरवात जाल्ली आसा. पण आमी इतक्याचेरूच रावंक ना. तुम्ही म्हणटाले की मांडवीचो 3रो पूल म्हाका कितें करतलो, जुवारी वयलो 2रो पूल म्हाका कितें करतलो. बट तरी सुद्दां गांवांतलोय विकास आमी खंयसरूच कमी करूं ना. आनी म्हणून तर शिरोडा सारकिल्या गांवांत सुद्दां श्रीकृष्ण मंदिराच्या आज 1 कोटी रुपया भरून 1 कोटी रुपया म्हणून आमी उक्तावण केलें. 12 कोटीच्या प्रकल्पाचो पायाभरणी आज शिरोड्याच्या गावात मार्केट कॉम्प्लेक्साची पायाभरणी आज आमी करता. आणि म्हजे भाऊ जेन्ना सगळे हे 5 कोटी ते 10 कोटी हांव वाचतालो, विच इज अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 150 crores ऑफ रुपीज शिरोड्याच्या विकासा खातीर आमी म्हणटा. फुडल्या वर्सा म्हटल्यार ह्या पॅन्डेमिकात सुद्दां आमी खंयसरूच 2000 रुपया बंद करूंक ना, 1500 रुपया बंद करूंक ना. आनी लाडली लक्ष्मी सुद्दां ज्यांच्यो लग्न जाल्ल्यांची लाडली लक्ष्मी सगळ्यांची उरल्या, त्यांची ऑक्टोबर म्हयन्यापर्यंत क्लियर करतले. हे म्हजे उतर आसा, निश्चित उतर आसा. लाडली लक्ष्मी निमित्तान 1 लाख मेळटा आमकां. पूण भुरग्यांक शिक्षण दिवपा संबंधी आनी तेय बी टॅक्निकल शिक्षण दिवपा संबंधी माननीय मुख्यमंत्र्यान 2,40,000 ते 3 लाख रुपये सुमार तुमच्या कुटुंबात, हर एकाच्या कुटुंबात. फाल्यां सुद्दां आमचे गोंयचे 3,000 भुरगे आयले, 4,000 भुरगे आयले, 5,000 भुरगे आयले जाल्यार 5,000 कुटुंबात लक्षात घ्या की 2,40,000 ते 3 लाख पर्यंत ताची फी ताका माफ करपाची, ताका आदार दिवपाची येवजण माननीय मुख्यमंत्र्यान आपल्या हातूंत घेतलेली आसा. आयज जो प्रमोद सावंत तुमच्या सगळ्यांक मेळपाक आयिल्लो आसा, त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्यांची भावनाय समजून घेवपाक आयिल्लो आसा. म्हाका विश्वास आसा की 2022 जावपी विधानसभेच्या वेंचणुके भितर शिरोडा मतदारसंघांतल्यान परत एक फावट भारतीय जनता पार्टीचे कमळ फुलतले आणि गोंयांत परत एक फावट भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जातलो. तो प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल मुख्यमंत्री शिरोड्या देवळांनी गेलो. ग्रामीण वाठारात अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी रुपया खर्च रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी हांच्या वतीन 1 कोटीचो मंडप आज लोकां खातीर हांगासर बांदला. खऱ्या अर्थान हे सरकार हे ग्रामीण भागातल्या जनतेचें सरकार आसा. हे बरें एक काम. प्रत्येक आमचो प्रोजेक्ट म्हळ्यार प्रत्येक जे आमी काम करता हर एक डिपार्टमेंटाच्या वतीन तें काम म्हळ्यार हे लोक उपयोगी काम आसतलें. तें काम आतां हांव आमदारा कडेन उलयतालो की हो मंडप हो फुडल्या 100 वर्सां खातीर लोकांक उपयोगाक येतलो. सातत्यान हे फक्त संस्कृती जतनाचें एक हो मंडप ह्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकां खातीर, सगळ्या कामां खातीर आमी तशें म्हणटा आर्ट, कल्चर, देवाची भक्ती ह्या सगळ्या कामांक सातत्यान उपयोगी येतलो. अशा पद्दतीन ग्रामीण भागात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट करपी हे सरकार आसा. हांव इतक्याच कडेन ह्या म्हज्या शिरोड्या मतदारसंघांतल्या दौऱ्याच्या सुरवातीचेर खूब खोस भोगता की ज्या पद्दतीन आमी स्वागत केलें आनी पयलो ह्या मंडपाचें उक्तावण करता आसतना खूब बरें दिसता. बोरये बायपास आणि नव्या पुला खातीर प्लॅन केला. जमीन संपादनय सुरू जाला. राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात तो लिस्टेड आसा म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. ट्राफिक कंजम्पशना प्रॉब्लेम जाता. सो बोरी बायपास आणि बोरी नवीन पूल ह्यो दोनूय गजाली आमच्या लक्षात आसा, प्लॅनिंगानूय आसा. फक्त लँड एक्विजिशनचें काम रिगार्डींग फॉर द बायपास हाच्या खातीर म्हाका दिसता सुरूय जाला. बरोबर आसा, सुरूय जाल्लें आसा. आमच्या नॅशनल हायवेच्या प्रोजेक्टान तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लिस्टेड प्रोजेक्ट आसा, ताका आजून सँक्शन घेवंक ना. ओके, आमचो प्रयत्न आसतलो की जाता तितके बेगीन तो प्रोजेक्ट जो आसा हो नॅशनल हायवेच्या अंतर्गत सँक्शन करून घेवचो. तर म्हाका खबर आहा हो ब्रीज जो आसा ह्या ब्रिजा खातीर पॅरलल ब्रीज जावपाची गरज आसा. बट गव्हर्मेंटाची आतां ऑलमोस्ट म्हणजे खुबशा मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून कंप्लीट जाल्लें आसा. आमी बोरी ब्रीज हो प्रायोरिटीचेर ह्या वर्सा फुडल्या वर्सा खातीर आमचो प्रायोरिटीचेर ब्रीज आसता. शिरोड्यातली इंडस्ट्रियल इस्टेट हाच्या खातीर जे हांगासले उरलेले प्लॉट्स आनी हे ते अलॉटमेंट करपा खातीर ऑलरेडी IDCच्यान सुरवात आसा. 36 प्लॉट इंडस्ट्री ऑलरेडी आतां दिलेला. रिसेंटली पंचवाडी IDCतले 36 सुमार प्लॉट जे आसा हे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजनी घेतलेले आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत फुडले 10 दीस मोठो पावस पडटलो म्हूण गोंयचे वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. सोमार मंगळारा ऑरेंज अलर्ट. पावसाक लागून पालसणां कोसळूंक शकता. न्हंयांक हुंवारय येवपाक शकता. त्या वाठारांतल्या लोकांनी सादूर रावचें म्हूण वेधशाळेन सांगलां. नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय म्हणूनय शिटकावणी. Actual rainfall
is having a shortfall of only 1% from the normal rainfall seasonal total, and this value is expected to improve in the coming days because the rainfall activity is going to increase in the coming 7 to 10 days. So we are expecting that the deficit will be no more in the coming days. एक सर्कुलेशन है बे ऑफ बंगाल में, और उसी सर्कुलेशन के कारण विद इन 48 आवर्स एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल के ऊपर डेवलप होने के चांसेस हैं। एंड ये बे ऑफ बंगाल में जब लो प्रेशर डेवलप होगा तो उसके साथ गोवा और कोंकण में भी रेनफॉल इंक्रीज होने के चांसेस हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग very heavy rainfall, that is rainfall exceeding 11.5 centimeters. That category of rainfall is called very heavy rainfall, and very heavy rainfall is very likely on 5th, 6th and 7th September at one or two places over North Goa and South Goa districts. अगर रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ की एरियाज विच आर वल्नरेबल फॉर लैंडस्लाइड और flooding, localized flooding may get affected. So people living in such areas, please be watchful in case of continuous rainfall. Areas which are vulnerable for landslide and flooding, localized flooding, water inundation may get affected from around 6th onwards. जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी पिकअप होगा, वेरी हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 5th सितंबर से, और 6th और 7th सितंबर को भी हम वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऑरेंज कलर वार्निंग दिया गया है उन दोनों दिनों के लिए। उसके बाद वेरी हैवी रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी कम है आज के हिसाब से, लेकिन प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद IMD's weather warnings in coming days, because the warning colors may get changed based on the location and intensity of weather systems that are forming in these coming days. उसके साथ फिशरमैन वार्निंग भी है, नॉट पर्टिकुलरली फॉर गोवा कोस्ट, लेकिन नाइबरिंग कोस्ट में जैसे कि नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट में और कर्नाटका कोस्ट में भी विंड स्पीड 40 to 50 किलोमीटर्स गस्टिंग टू 60 किलोमीटर्स हो सकते हैं। इसलिए फ्रॉम 5th onwards fishermen should not venture into Karnataka coast, and from 6th onwards they should avoid venturing. From 6th and 7th onwards they should avoid venturing into North Maharashtra coast. बाबूश मोन्सेरात हॅबिच्युअल डिफेक्टर, लोकांक फॅमिली राज नाका जाला म्हण आदलो महापौर उदय मडकयकार काँग्रेस प्रवेशावेळार उलयलो। तिसवाळी काँग्रेसमय करपाची वेळ आयल्या म्हण गिरीश चोडणकार उलयलो। दिगंबर म्हणटा, लोक म्हारगायेक विटल्यात, काँग्रेसीच्या राजवटींत समृद्धी आशिल्ली, आतां गरिबी वाडटा। त्या भागांतल्यान जो एक आमकां वर्कर्सां कडल्यान रिस्पॉन्स मेळटा, म्हणजे वर्कर्स आमचे सगळे जवळ जवळ चार्ज जाल्ले आसा अशें वातावरण पळोवपाक मेळटा। आनी म्हाका खात्री आसा की हळू हळू गोंय राज्यांत काँग्रेसचो वेव तयार जावपाक लागला, आनी तो जर वेव तयार जालो जाल्यार मागीर आनीकय खुबशे जाण येवपाक सोदतले। हांव लोकां कडेन उलयतां, लोक सगळे कडेन आज बेजार जाल्ले अवस्थेंत आहा। लोकांक चेंज जाय। लोक म्हणटा 5 वर्सां तुजें सरकार पळयलें, काँग्रेसचें सरकार दिगंबर कामतीच्या नेतृत्वा सकल 5 वर्सांचें पळयलें, आनी आतांचे बीजेपीचे 10 वर्सांचें सरकार पळयलें। काँग्रेस गव्हर्नमेंट ऑफ 5 years वॉज फॉर प्रॉस्पेरिटी, whereas BJP's government for 10 years was for poverty. लोकांक गरीब केले, बारीक मनशाच्या हातांतले पयशे काडले। काँग्रेसच्या सरकाराच्या वेळार बारीक मनशाच्या हातांत पयशे आयले। ह्या सरकाराचे दीस आता भरिल्ले आसा, 3-4 महिने उरले आसा। Before we move ahead, on behalf of the Congress party, I like to wish our former mayor Uday Matkekar a very happy birthday. Thank you. आमचे ह्या सगळ्या मतदारसंघाचे 5 मतदारसंघाचे लिडर्स आयज एक जाल्ले आसात, आनी तितून कालच्या टोनी बाबाचे जॉइन जावन आमचो तालुका आनीक स्ट्रॉंग जालो। आनीक आयज बाबूदय आनी तेजे सगळे वांगडी आनीकूय जॉइन जावपाचे आसात। तातूंतल्यान तालिगांव आनी पणजी हो जेन्ना सामको
काँग्रेस पक्षाच्या स्ट्रॅटेजीक दृश्टीन ह्या 2 मतदारसंघाचेर काँग्रेसचो झेंडो लागप तातूंतल्यान गोंयभर एक वेगळी मॅसेज वयता. कारण अशें दिसता की मनसुरात आसा म्हणल्यार सगळें कितें हें जाता, पूण हांगा मनसुराताक चॅलेंज करपी पणजेकार तालिगांवकार सगळे जागृत जाल्ले आसात. तांचे खंय तरी आत्मसन्मानाक हादरो गेल्लो आसा आनी ह्या हितूंक आमकां बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचो वेलविशरांचो एक खूब आदार मेळटा. आमकां ते सांगतात तुमी जो एक बदल घडोवपाक सुरू केल्ले आसा पणजे तालिगांवांक हें आमचे तुमकां शुभेच्छाय आसा आनी सपोर्टूय आसा. एका धाडपाक वेळ ना. आज तेजी 20 वर्सांची कारकीर्द हेजो अंत जावपाचो आसा. हेजे सगळे पानिपत हेजी फॅमिलीचे पानिपत जावपाचें आसा पॉलिटिकल कॅरियरान. तेंचो टायम आला. लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आसा. लोकांनी चिंतलां की हांकां फॅमिली राज काबार करुया. ही जी पॉलिटिक्सांनी कीड आसा ही कीड काबार करुया म्हणून बीजेपीच्या लोकांकूय जे लोक आज तेच्या इलेक्शना टायमार तो जेन्ना काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसलो तेन्ना मान्य मुख्यमंत्री पदान सगळे पदाधिकारी उलयताले. हेजी सगळ्यो कुंडली मांडलेली सगळी. हेजी जी कुंडली जी आसा खंयच्यो खंयच्यो केसी आसा तेंच्या लोकां फुड्यान मांडलेले. दुर्दैव तेंचे ते महिलांचे तेंचे दुर्दैव हो जर येत जाल्यार आमकां बायलांक भायर सरूंक मेळचें ना म्हणून तेंचेय दुर्दैव की तांकां आतां मुख्याचो मार सहन करचो पडटा. कित्याक हो तेंच्या घरान घुसला म्हूण तांकां आतां कितें करतली ती बाबडी सायडीक आसा. हांव तेंचे हें करना मिस्टेक करना कित्याक ज्या मनशाक तो हॅबिच्युअल डिफेक्टर आसा त्या मनशाक भितर घेतला म्हणून तांकां आतां गॅरंटी ना थंय रावतलो काय ना म्हणून तेय भिल्या. पूण आमकां गिरीश बाबान पयलींच सांगलां की तांकां दार आमचें बंद आसतलें म्हणून. तांकां उजव्या वाटेन दाव्या वाटेन फुडल्या वाटेन ना फाटल्या वाटेन खंयच्याच कडेन एंट्री आसची ना म्हणून. सद्या वारें पळयत जाल्यार आज दिसान दीस आमी सांज सकाळ हांगा फंक्शनां जाता. कितकेशे लोक काँग्रेसीन आमी खूब वर्सांनी पळयला अशे काँग्रेसीक लोक एट्रॅक्ट जाता आनी जॉयन जाता. अशी वारें हळूहळू करून इलेक्शन पावता लागीं जातलें आनी म्हाका दिसता बीजेपीचो नायनाट जावपाचो आसा. कित्याक जी म्हारगाय जी वाडल्या आज गॅस सिलिंडर वाडत आसा, पेट्रोल वाडत आसा. लोक आज खरे बारीक लोक सामान्य लोक एक सामके काबार जाल्ले आसा. बाब दिगंबर कामतीन सांगला की आपली कारकीर्द आमी खरे लोकांनी पळयला. गरीबांतलो गरीब लोक जोडटालो. गरीबांतलो गरीब लोक बरो सुखी आसलो. लोकांनी फ्लॅट घेतले, जागे घेतले, धंदो बरो चलतालो. अशें ही कारकीर्द ही लोकांक ही कारकीर्द परत जाय. म्हापशा गणपती विसर्जना खातीर तार न्हंय उसपुपाचें काम सुरू जालें. नगराध्यक्ष आनी आमदाराचे हजेरीत पुजा करून कामाक सुरवात जाली. म्हापशाच्या हेर विसर्जन सुवातीचें काम चवथी पयली जाग्यार घालपाचें थारलां. ऑक्टोबर म्हळ्यार तार न्हंयचे मोयरा ते ग्रीन पार्क मेरेन ड्रेजिंग करपा खातीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी WRD एकठांय सर्वे करतले. हुंवारा वेळार मुख्यमंत्र्या कडेन ड्रेजिंगाचेर चर्चा जाल्ली. आमी अडोणचो आमदार आनी म्हापशेचो आमदार तेंच्या मार्फत आमी आतां तात्पुरती आतां आमी नदीची पुजा करून आमी सुरवात केल्ली आसा कामाची. डिसिल्डिंग आनी डिबिल्डिंग हे दोनूय करपाचें आसा. चवथी पुरती जे कितें काम जाय तें आतां करता. सगळे म्हणजे डिसिल्डिंग करतात. थोडे फार तुमी पळयता तुमची ही झाडां सगळी काडली वयतली आतां. कामां पळय पूण हें जें आसा तें टेम्पररी फॉर गणेश चतुर्थीक लागून फक्त हांगा न्हू कुचेली सरी कडेन जातले डिसिल्डिंग जातले, खोल्ले जातले, आमच्या कुचेले स्प्रिंग आसा म्हणटा थंय जातले, आकय जातले, आमचे कुचेले कडेन पूल आसा पळय यू एंटर कुचेली फ्रॉम दुलेर शेल्पें यू एंटर कुचेले थंय सुद्दां विसर्जन जाता. सो थंय सुद्दां डिसिल्टिंग जातलें. So these are the places in Mapsa that desilting will take place over the next couple of days. So before Ganesh, all these spots will be there. Plus आमचे temporary विसर्जन site at Bodgeshwar work also should commence by Monday and be completed before Ganesh. आज आम्ही चालू केला that is basic desilting pre गणेश चतुर्थी खातीर. आमची मिटींग कालूच सीएमा वरी जालें. तेंच्यांनी हे डिसिजन जे घेतले की इमिजिएटली चवथी पयली हे करून दिवचें म्हणून म्हापशेकारांक लागून. तशेंच तेणें म्हाका सांगलां की प्रिपेर होलिस्टीक ड्रेजिंग प्लॅन ऑफ म्हापसा रिवर रायट अप फ्रॉम मोयरा टील आमचे ग्रीन पार्क गिरवाड्या. सो आय थिंक द डिस्टन्स ऑफ टोटल ऑफ अराउंड 5 kilometers म्हाका दिसता शूड बी द अप्रॉक्सिमेट लेंथ. So by October, WRD and Captain of Ports will jointly conduct a survey.
लीगल अँड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान दिवचल आनी सत्तरीत सामान तपासपाची मोहीम सुरू केल्या. ज्या वस्तूंचेर रेट सारखी ना, मॅन्युफॅक्चरिंग डेट तशेंच बाकीची म्हायती ना त्यो वस्तू जप्त. दिवचले एका पॉवर अँड टूल्स दुकानाचेर कारवाय करून मोठ्या प्रमाणात सामान जप्त केले. बिचोले बाजारांत लीगल मेट्रोलॉजी ॲक्ट आनी पॅकेज कमोडिटी ॲक्ट्सा अंडर इन्स्पेक्शन स्टार्ट केल्लें आसा आनी हांगा एक हार्डवेअर कम पॉवर टूल शॉप आसा ताचेर आमी रेट मारिल्ली आसा आनी तातूंत आमकां इन्स्पेक्शना वेळार जायते प्रॉडक्ट अशे आशिल्ले जाचेर कांयच डिक्लेरेशन ना. जी मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन आसा कोणी मॅन्युफॅक्चर केला, केन्ना मॅन्युफॅक्चर केला, प्रॉडक्ट कसलो आसा बॉक्सान त्या जावं केन्ना मंथ एंड इयर जो केन्ना प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर केला जावं ताचेर MRP अशे ज्यो गजाली जाय त्यो कांयच ह्या बॉक्सांचेर ना म्हणून आमी ते सीज केला. आनी इन्स्पेक्शना वेळार आनी आमकां आदून आयलें कितें थोडे प्रॉडक्ट जे आसा ताचेर MRP स्मच केल्ली आसा. सपोज 5000 MRP आहा जाल्यार तेजेर MRPचेर डिक्लेरेशनूच ना, तें स्मजींग केल्लें आसा आनी ही जी आसा ही ग्राहकाची फसवणूक चालू आसा बाजारांत म्हणून आमी ही रेट कंडक्ट करतात. आनी ह्या शॉपाचेर आमकां जायते वायलेशन्स आदून आयल्यात, जायते वायलेशन्स आमकां मेळ्ळ्यात. ताका लागून आमी तांचो माल जो आहा तो सीज केल्लो आसा. आनी ही जी ड्रायव्ह आसा ही ह्या टायमार फेस्टिवल सिजनाच्या वेळार चालूच उरतली. बिचोली सांखळी जावं सत्तरी तालुक्यांनी आमी अशेच रेट्स कंडक्ट करपाचे मोहीम सुरू केल्ली आसा. सगळ्यांक सरकारी नोकरी दिवप शक्य ना, मात ज्यांका सरकारी नोकरी मेळना तांच्या नोकरीची व्यवस्था आपूण करूंक शकता. 40 आमदारांपैकी हांव एकलोच हे उत्तर दिवंक शकता. कित्याक तर मोपा एअरपोर्ट आमच्या मतदारसंघात येता म्हण उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हाणखणे पेडण्या श्री भराडी देवस्थान वाठाराच्या ब्युटिफिकेशना वेळार उलयलो. आपणे खूब जाणांक सरकारी नोकऱ्यो दिल्यो, उदरगतीची कामां केली, आपूण खंय कमी पडला ते तुमी सांगात म्हण बाबूचो ताज्या मतदारांक उलो. आज आमचो सारको मेन जो प्लॅनिंग हा तो एम्प्लॉयमेंट. आज नोकरीचो प्रश्न आमी घेवन फुडें वचूं शकता. आज हे सगळ्यो गोष्टी आमी केल्ले. तुमचो आमदार खंयच कमी ना. तुमच्या आमदाराक कितें करीनशें अशें तुमकां दिसता तुमी सांगात. आनी आज आमी हो सगळो डेव्हलपमेंट केला उपरांत आमी विचार केल्लो आहा की एम्प्लॉयमेंट हो मेजर आज आमचो प्रश्न आहा. आतां ब्युटिफिकेशन मंदिर हें सगळें केल्लें. हर एक पालकाक पेरंट्साक आज चिंता आहा की आपल्या भुरग्यांक आमी वाडयला ताका नोकरी केन्ना मेळटली. पूण सगळ्यांक मेळूंक शकचें ना आनी त्यो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो थोड्या खातीर. पूण उरल्यार तांकां म्हणून हो एअरपोर्ट जो हाडटात पळय आमी आज त्या एअरपोर्टाचेर आमकांच नोकऱ्यो मेळटल्यो आमच्या मतदारसंघात दुसऱ्यांनी. म्हणून हांव केन्नाय म्हणटा की हांव खंय कमी आहा. हांवें तुमकां कितें करीनशें दिसता. आमी नोकऱ्यो गव्हर्मेंट भरपूर दिल्यो. आमी नोकऱ्यो गव्हर्मेंट तलाटी दिले, ग्रामसेवक दिले, उद्या सेक्रेटरी दिले, इंजिनियर दिले, इलेक्ट्रिशियन दिले, LDC दिले, स्पोर्ट्समॅन कितलेशे दिले. 170 लोकांक हांवें फिक्स केले स्पोर्ट्साक. नोकऱ्यो भरपूर दिल्यो. पूण तूं म्हणटालो की आपल्याक खंय दिल्या, ताका दिल्या, म्हाका दिल्या, असो लोकांचो प्रश्न आसता. म्हणून आमकां सगळ्या खातीर नोकऱ्याचे एक फॅक्टरी उगडपाक जाय तशी. म्हणजे एअरपोर्ट म्हणतो आमचो एक आधार. तो एअरपोर्ट आमी काम जोरात चालू आनी एअरपोर्टाची गव्हर्मेंट सर्वीस ही ट्राय आसतली आमची जाता तितली आमच्या भुरग्यांक घालपाची. पण सगळ्यांक काही दिवंक शकचो ना, सगळ्यांक मेळूंक शकचें ना. म्हणून तुमच्या आमदारांक म्हाका दिसता 40 आमदारां भितर तुम्ही सांगात म्हाका हांव खंय कमी आसा. आनी दुसरे 40 मतदारसंघात हांव एकटो सांगू शकता की नोकरी हांव दिवंक शकता. कारण म्हाज्याच मतदारसंघात एक प्रोजेक्ट आहा. मेळावली खानाक चौथी पयली उदक दिवपाक सरकाराचो यत्न चल्ला. हुंवारा वेळार सत्तरीत पळकुळचो पूल मोडून पडिल्लो. गांवचो संपर्क तुटलो आनी त्या बरोबर उदकाची वेवस्थाय. उदका पोंच्यान पायपलायन घालून मेळावले उदक पावोवपाचें काम चल्लां. टेम्पररी पुलाची वेवस्था केल्या. मेन पुलाचें काम बेगीन करचें म्हण लोक मागतात.
बोंडल्याच्या वाटेंतल्यान येतल्यांक वेळेचे निर्बंध आसता. बुट्टे वेळार पैकुळचो पूल मोडून पडलो. सरकारान सद्याक अशे तरेन प्लेटी घालून मुरमुणे, पैकुळ आनी मेळावळेकारांक तात्पुरती वेवस्था केल्या. चवथी पयलीं गांवांत उदक पावोवपा खातीर नेटान यत्न चल्ल्या म्हूण मामलेदारान प्रुडंटाक सांगलें. स्पेशल टेक्नॉलॉजी वापरून अंडर वॉटर घालताले ते काम चालू आसा आनी चतुर्थी पयलीं चड करून आमी लोकांक उदक दिवंक शकतले अशें म्हाका दिसता. आतां ही लायन विल बी अरावंड 150 मिटर HDP टेक्नॉलॉजी एक आसता तेका आनी ती फिक्स करून ऑलरेडी न्हंयेन देंवपाचें काम म्हाका दिसता 2-3 दिसांनी चालू जातलें. आतां ऑलरेडी जॉयनिंग थंय चालू आसा आनी थोड्या दिसांनी जेन्ना उदकाचें लेवल मातशें कमी जातलें तेन्ना दुसरे वाटेन उदक हाडून दॅट मिन्स कॉपर डॅम घालून एक्सकेवेट करून ही पायपलायन भितून घालतले म्हणजे नदीच्या भितून जमनीच्या सकयल आनी मागीर परत फिलिंग करून मागीर उदक परत सोडटलें. सो हे सगळ्यो गजाली अरावंड ह्या 2 म्हयन्या भितून जावंक जाय पण चतुर्थी पयलीं उदक दिवपाक मेळटलो. तात्पुरती वेवस्था केल्या खरी, मात गांवच्या लोकांक बऱ्योच अडचणी आसात. जाता तितले बेगीन सरकारान पूल उबारचो म्हूण लोकांची मागणी. पूल गेल्ल्या कारणान आमकां इबारताक ह्यो असो बंदारो आसा आनी बंदाऱ्याक सरकारान गव्हर्मेंटान प्लेटी घालून दिल्ल्यो आसा आनी जरी आमी ह्या प्लेटींच्यासून येतले जाल्यार आमकां 20 अर्द वराची वाट रानांतल्यान चलोन येवचें पडटा आनी ते चलोन येतना वाटेर जायत्यो अडी अडचणी येतात. जनावरां मेळटा आनी तितून कितें आसा बायलां भुरगीं बी येता येवपाक सारकें मेळना तरी गव्हर्मेंटान आमकां ही सुविधा करून दिल्ली आसा येवपा खातीर. तुमकां तो बोंडल्याच्यान रोड दिला पळय ताचो कितें प्रॉब्लेम जाता? बोंडल्याचो रस्तो आहा पळय तेका टायमींग घातलेला फॉरेस्टान आनी तेका टायमींग आहा तो 8 ते 8 आसा आनी रातचे येतले नायटीचे बी येतले पळय तांकां खूब त्रास जाता. म्हणजे बोंडल्याच्यान तशें ते सोडिना रातचे अशेंच येवचें पडटा. रातची जनावरां सगळीं मेळटा आमकां हांगा सगळीं रातचे येवपाक सुद्दां भंय दिसता मातशें आनी ते सरकारा कडेन हांव मातशें निवेदन करता की आमचो पूल आहा पळय तो बेगींतल्या बेगीन तो रेडी करचो आमचो. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. गोय बीजेपी अध्यक्षाच्या वास्को भोंवडे उपरांत हेर पक्षांक भंय दिसपाक लागला. गोवा फॉरवर्ड, मगो, काँग्रेस आता हातपाय मारपाक लागल्यात. पूण तांणी मुरगांव तालुक्यात तरी यत्न करचे न्हय, तांचे कांयच सादचे ना म्हण वास्को बीजेपी मंडळ अध्यक्ष दीपक नायकाची शिटकावणी. मुरगांव तालुक्याच्या 4 मतदारसंघांनी खंय बीजेपीचो शेक आसा आनी बीजेपीच परत जिखतली. कापासदार असल्यार विरोधकांनी 1 to 1 लढचे, युती करून न्हय. पयरूच आमी जो कार्यक्रम केलो, आमचो अध्यक्ष वास्कोन भोंवलो, ज्या रितीन तो भोंवलो त्या रितीन जो माहोल जालो वास्कोन, आमी स्टेटमेंट सुद्दां केलें एज अ मंडळ अध्यक्ष आनी स्टेटमेंट सुद्दां केलें की बीजेपी शिवाय आनी वास्कोन खंयचीच पार्टी ना काँग्रेस ना NCP ना MGP ना. आयज खंयचो तरी आमी स्टेटमेंट काडलें म्हूण कोणी येतात, लिडर येतात आनी हांगा सोदतात आपले कार्यकर्ते कोण जॉयन जावंक सोदता, तो कॅन्डिडेट सोदतात. आयज हांगा दुसरे पार्टीक कॅन्डिडेट ना, दुसरे पार्टीचे हांगा ऑर्गनायजेशन ना, दुसरे पार्टीचे हांगा जो कोण हांव जसो मंडळ अध्यक्ष आहा तसो हांगा तेंचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणटात पळय त्या ब्लॉक प्रेसिडेंट नांव सुद्दां दिसना. इलेक्शन तोंडाचेर पावलेलें आहा. पूण हांव एक चॅलेंज करता खंयचेय पार्टीक
तेंच्यांनी जशी बीजेपी इंडिपेंडंट झगडटा पळय तशी तेंच्यांनी इंडिपेंडंट येवचें. युती करून ती झल कपड आमकां नाका. गो फॉरवर्ड इंडिपेंडंट बीजेपी कडेन झगडो न्ही. गो फॉरवर्ड इंडिपेंडंट झगडो न्ही. काँग्रेस इंडिपेंडंट झगडो न्ही. काँग्रेस आनी युती करपाचे प्रयत्न करता. मुरगांव तालुक्यात 4 सिटां आसा. 4 सध्या बीजेपीची आसा आनी हेच्या फुडें 4 बीजेपी येतली. पूण ज्यांची ते म्हणटा पळय 4 युतीन रावपाक तेंची कॅपॅसिटी ना. ते युती करूंक सोदता. 2 आमकां 2 तुमकां. बीजेपीन तयार चलना. बीजेपी एक पार्टी. तेंचे कडेन दम आसा जाल्यार 1 to 1 झगडचे. सिंगल पार्टी रावन रावनी. हे सगळे अलायन्स करपाक बीजेपीक पार्टी आमच्या भारतीय जनता पार्टीक उडोवपाक लागून ऑल पार्टी एक जावंक सोदता. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस दोग जाण मेळून एक खंयसर कॅन्डिडेट तयार करपाक सोदता. पूण ते सुद्दां तांकां जमना. म्हाका आश्चर्य आसूंक येता की वास्कोन तेंच्यांनी ॲटलीस्ट सांगता मुरगांव तालुक्यान तेंच्यांनी हांगा कांय पळोवपाचें न्हू. मुरगांव तालुक्यान आमचो मिलिंद नायक एकदम स्ट्रॉंग आसा. हांगा कालू सालमेदा स्ट्रॉंग आसा. मोविन त्याच्याहून स्ट्रॉंग आसा आनी अलिना जाल्यार आमकां 100% जिखता. सो आमकां हांगा दुसरे पार्टीचो कांयच गरज ना. कलरकॉन एशिया कंपनीचे CSR खाला आनीक एक पावल. वेर्णा केळशे गांवांत लोकांक वाटेर लागपी पालसणाक लागून त्रास जातालो. कलरकॉनान विलेज इन्फ्रा डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टा खाला खंय राखणे वणत बांदली आनी लोकां खातीर इस्कादीची वाट तयार केली. त्या भायर थंयची पोरणी पायपलायन काडून थंय नवी पायपलायन घाली. We are very happy to inaugurate this pipeline, drinking water pipeline project here in Kausalim village, closer to our Verna industrial estate. And we wish the villagers safe health and taking all care of and precautions from any of these challenges that they are facing. जेन्ना आमी लास्ट प्रोजेक्ट केल्लो जेन्ना वॉटर प्रोजेक्ट केल्लो हांगा तेन्ना आमी पळयलें की वयर वचून जी घरां आसात तांकां वयर वचपाक वाट नाशिल्ली. उदक आमी वयर पावयलेंच तांकां वीच वॉज वन ऑफ द बीग प्रोजेक्ट जे 50-60 वर्सां पयलीं तांकां उदक जे वयर वचनाशिल्लें सकयलूचें पडटलें तें उदक आमी लास्ट टायम दिल्लें. आनी आयज आमी हो पाथवे केल्लो एक ब्युटिफूल पाथवे, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल पाथवे वी कॅन से. आयज लोकांनी हो आपलो म्हणून समजून ह्यो यूज करपाक जाय, तेजे प्रिकॉशन्स केअर घेवपाक जाय. असो पाथवे केल्लो आसा की ताका रेलिंग आसा. आयज जाणटी किंवा भुरगे आमची वयर वतात जाल्यार तांकां सेफ्टी खातीर रेलिंग आसा. रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा आनी ते भायर इवन दी सिवेज लायनीच्यान एक वॉटर ड्रिंकींग पायप वताले ते कंप्लीट रिप्लेस केल्यार. तर ही बारीक बारीक जी कामां आहा जी कलरकॉन जी घेता, जी समाजा खातीर घेता, आमी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेची पूर्ण बांदिलकी घेता आनी अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स आसात जे आमच्या गोंयान आमी घडोवन हाडटात गोंयच्या खुबशा वाठारांनी. आयज कंप्लीट ओनरशीप टुवर्ड्स द CSR वी ट्राय टू डू इट फ्रॉम फ्रंट. We are thankful for our partner VHG and other partners also who are working with us, and thanks for the Kausalim village also, because ह्यो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो युनीक आशिल्लो आनी अशे प्रोजेक्ट्स आमी खुबशा गांवांनी हाडिल्ले आसात. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा निमतान नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंटाच्यो सगळ्या कार्यावळी जायत आसात. आझादी का अमृत महोत्सव नावाखाला गोंयांतय गोंय सरकाराच्या जोड पालवान फोण्या कार्यावळ जाली. गोंयांतल्या कार्यावळीत महिला सशक्तीकरणाचेर भर दिलो. कार्यावळीक फोणेचो आमदार रवी नायक आशिल्लो. वर्कर जो है वर्कर को थोड़ा ट्रेनिंग देने का काम, थोड़ा इंफॉर्मेशन देने का काम वो लोग करता है और पूरा ट्रेनिंग देता है. दो दिन उनका जो लेडीज का वर्कर का कैंप होता है और कैंप में वो पूरा इंफॉर्मेशन जो गाँव में होता है, देश में होता है, कुछ सबका लॉ के बारे में, बाकी के बारे में सब कुछ इसका लोगों हमारा महिलाओं को देता है. तो काम अच्छा चल रहा है गाँव में. अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमने अनेक कार्यक्रम किए हैं. हर क्षेत्रीय कार्यालय को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान रखते हुए आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो जिनका योगदान देश की आज़ादी में रहा है, उनके बारे में जानकारी अधिक से अधिक आपको दें. अब चूंकि जैसा आप सभी जान रहे हैं कि एजुकेशन भी वर्चुअल एजुकेशन चल रही है, स्कूल कॉलेज तक बंद थे, तो हमने डिजिटल लिटरेसी को प्राथमिकता देना शुरू किया है. हमारे बोर्ड ने एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा है डिजिटल लिटरेसी का. हम जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, उसके साथ मिलते हुए हम कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज शुरू करने वाले हैं.
शिवोले काँग्रेसी वतीन दत्ताराम पेडणेकारान ओशेल शिवोलच्या लोकांक कड्डण दिले. ह्या वेळार काँग्रेसीचो फुडारी बाबी बागकार, युवा फुडारी वरद म्हार्दोळकार आशिल्ले. फाटली 25 वर्सां शिवोलेत उदरगत जावंक ना. शिवोलचे रस्ते पसून धड ना. म्हारगाय लोक जाम जाल्यात म्हण काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर फोग काडलो. खास निमित्त म्हणजे कितें, येणारी गणेश चतुर्थी आमच्याकडे सिंहाचो वांटो उचलून जावचो नासलो, तरी पूण एक खारीचो वांटो म्हणून आमी ल्हानसो एक कार्यक्रम दवरलो आज श्री देव ब्राह्मण ह्या देवस्थानात. आनी थंयसर आमकां उदंड प्रतिसाद, जेणे करून ह्या महागाईच्या टायमार जेन्ना खुबश्यो स्किमी येतात, आतां उदक फुकट, कोण म्हणटा लायट फुकट, पूण सत्य परिस्थिती ही वेगळी आसा. अशी परिस्थितीन आज आमचे गोवा राज्य ग्रासलेलें आसा आनी हेची परिस्थिती अत्यंत बिगट म्हणटात ती गेल्या 10 वर्सां जाल्ली आसा. त्या टायमार मदतीचो हात दिवचो सांडून खंय तरी स्किमी जाहीर करप आनी तेच्या बरोबर महागाई वाडप. आतां चतुर्थी येयल्ली आसा, खंय तरी सिलिंडराक एक 500 रुपया जावं 200 रुपया सबसिडी दिवंक जाय आशिल्ली, पूण आज तिचेर परत रिसेंटली 2 फावटी वाड जाल्ली. म्हणजे आज सामान्य माणसाची बजेट जी आसा ती संवसार चलोवपाची ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्येकाच्या घरान पावपाचो प्रयत्न केलो आनी तितून एक खारीचो वांटो म्हणून एक कडधान्याचो आज हांगा कार्यक्रम केलो. त्याच्या बरोबर शिवोलीचें विजन म्हणून आमी एक पॅम्पलेट दिल्ली आसा, आरती संग्रह दिल्लो आहा, पुजा साहित्य दिल्लें आसा, जेणे करून थोडोसो भार कमी जावचो म्हणून आमी हो आज हांगा उपक्रम केलो. देवस्थानचे पदाधिकारी, काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी, हांगासर जमिल्ले सगळे आमचे आयचे भेटवस्तू घेवपाक जमपी लोक, आमचे भाव भयणां हांगा मोठ्या उपस्थितीन हांगासर हेचो लाभ घेतलो म्हणून मनानसान तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा. नावेले एका चलयेचेर 8 सुण्यांनी हल्लो करपाचें प्रकरण सामकेंच गंभीर. सगळ्याक सुण्यांचो उपद्रव, गाडयां फाटल्यान धांवतात, तांचो बंदोबस्त करचो म्हण आपाची प्रतिमा मागता. प्रतिमान फुडाकार घेवन लोकांच्यो सयो घेवन एनिमल हजबंडरीक निवेदन दिलें. मिशन रॅबिजा खाला एनिमल हजबंडरीच्या दोतोरांनी सोमतीच हालचाल केली. सुण्यांचे वॅक्सिनेशन करतले, तशेंच गोंयांत 2017 सावन रॅबीज केशी ना म्हण दोतोर उलयलो. आमी हांगा दोंगोरी जे वॉर्ड आसा आमचे नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी, हांगा हांवें कन्सर्न रेज केल्लो जेन्ना आमचे एक 8 वर्साचें धाकलें भुरगें शिवानी म्हणटा तेका कुत्र्यांनी 8 कुत्र्यांनी 8 ते 10 स्ट्रीट डॉग्सां तेणी तेका एटॅक केलो आनी ताका सगळें पिंजून घातलें. ताजे तकलेक सुमार स्टिचीस, ताज्या हाताचें मांस भायर सरून फूल बॉडी ताजी तेणी एटॅक केल्लो. आनी हे सदांच हॅबिच्युअल जाल्लें, जावं ते कोणीय एक बायक घेवन वता वो कोण चलोवन वता जाल्यार सुणे अटॅक करपाक येतात. हांगा कोणें लक्ष घालूं नाशिल्लें. आय वॉन्ट टू से अ बीग थँक यू टू द एनिमल हजबंडरी. रोखडेच विदीन 24 hours they have come here. They contacted me, Dr. Praveen, who is here on the site. Dr. Praveen from Mission Rabies, he's come with his entire team. I have shown him the areas to be covered and he has assured me not only Dongori as I've told, but all the areas where I tell him like Akembash, Mandop, Nagmode, Telaulim, Davoli, every corner of Naveli, that the dogs जे सुनी आसा तांकां ते रिवॅक्सिनेट करतले आनी स्टेरिलायज करतले म्हणून ताणें म्हाका उतर दिलां. ताच्या बाबतींत हांव डॉक्टराक थँक्यू म्हणपाक सोदतां. And let's work together. You all know the Mission Rabies working with the Government of Goa, mainly the Animal Husbandry Department, to work on rabies controlled rabies control Goa. We already got a state of rabies controlled area for the state, and there is no rabies cases in humans since 2017. So, and we are also like throughout the year we are vaccinating throughout the Goa for all the stray dogs and the owner dogs also. And we are educating people how to behave with the dogs, and we are taking the rabid dogs from the locality to remove any threat to the public. And in this case, like we are taking up the revaccination of this area, mainly to reassure that there is no any rabies cases. And
Yeah, we'll take up with sterilization also, working with the local authorities, municipal councils or the panchayat. And yeah, animal husbandry department is working for the welfare of the stray dogs and also for the local public. काणकोणचे चडशे तरणाटे बेकार घरा भायर सरल्यार बोल्सान दमडी उरना ते भायर पेट्रोलाक उजो पेटला खर्च आटापा येना म्हण आप सांगता बीजेपी खंय कार्यकर्त्यांक फक्त वापरता काणकोण लोलयेचो पंच आनी बीजेपीचो युवा कार्यकर्तो ॲडव्होकेट अनूप कुडतरकाराचो आपांत प्रवेश 2013 सावन काणकोणां सुरू केल्ल्या आपाच्या कामाक खंय यश आयलां विरोधकांची तोंडां खंय आतां बंद जातली जावं ते 70 ते काणकोण पर्यंत आम आदमीचे जे प्रचार आसा जे आमी लोकां कडेन संपर्क सादता ताका मोठो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचे जे आकर्शण आसा आमच्या पार्टी खातीर जे कामा खातीर जे आमी दिल्ली सरकारान आमचें काम केल्लें आसा तसोच आमी तो 20चो आंदोलनचो उलो मारलो लोकांक आमी आतां नरेटीव सेट करता अजेंडा सेट करता प्रमोद सरकारान कितें करचें तें सो हांव शिटकावणी दिता बीजेपी सरकाराक जी म्हारगाय चल्ल्या जावं ते उदकान LPG खंय तरी लोकांक जे त्रास जाता तांकां जाणीव आसपाक जाय 2017च्यान जेन्ना आमी पार्टी खातीर काम केलें भारतीय जनता पक्षा खातीर काम केलें तेन्ना आमी युवा मोर्चा चे एक धडाडीचे कार्यकर्ते अशें म्हणून वळखले गेले आनीक पळोवपाक गेल्यार फक्त काम करपा पुरती आमी मर्यादीत उरले आमी आम आदमी पक्षाक पळयलो म्हाजे कडेन जेन्ना हो विचार येयलो तेन्ना हांवें म्हाज्या लोकांक विचारलें अशें सांगलें ना की हांव जॉयन जावपाक सोदतां पण एक विचारलें स्पेशली जेन्ना केजरीवालजी गोंयांत आयले आनी फर्स्ट गॅरंटी जेन्ना पक्षाची आम आदमी पक्षाची फर्स्ट गॅरंटी भायर येयली की फ्री इलेक्ट्रिसिटी सो इतलो बोवाळ जालो की हांवें म्हाज्या समर्थकांक म्हाज्या फ्रेंड्सांक म्हाज्या वेल विशर्सांक विचारलें बाबा ह्या हेजे बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आसा पण खंय तरी ते अनएम्प्लॉयड आसात जॉब सोदतात आनी ह्या कारणान तेंची बॉल्सांक कांय उरना सो आज युवक म्हणल्यार बायक जेन्ना म्हाजे हे मित्र जे आसा ते म्हाका म्हणटात की आतां आमी तुजे बरोबर बीजेपीक प्रचार करपाक येवचे ना तर म्हाका काणकोण 100 रुपयान आपूण 2 फावटी येवन वचपाक शकतालो आज हांव फक्त एकच फावटी काणकोण वचपाक शकता परत येवपाची येतलो काय ना हेजी गॅरंटी उरना अशें ते म्हणटात खूब जाणांनी म्हणलें की फ्री कांय मेळना बरें आसा फ्री कांय मेळना पण आज जे बाकीची स्किम्स बीजेपी दिता तुमी म्हणा DSSची योजना 2000 मेळटा बायलांक 1500 मेळटा जे वृद्ध आसात 60 वर्सां जालां तांकां 2000 मेळटा हेंय बीन खंय तरी फ्रीच न्ही सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना ते 2000 1500 खंय वयतात भुरग्यां जाणटो उरलो जाल्यार ते पेट्रोलाक वयतले नाजाल्यार इलेक्ट्रिसिटीची बिलांक वयतले नाजाल्यार सिलिंडर घेवपाक वयतले सो ते दिवप आनीक ह्या तरेन काडून घेवप सो अशें जाल्लें आसा तेजे परस जर आमकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटा जाल्यार कित्याक ना आमी काणकोणा 2013च्यान जेन्ना काम स्टार्ट केल्लें तो दीस तो आज म्हळ्यार जितलें काम जालां त्या कामाक खंय तरी आज फळ मेळ्ळें अशें आमकां दिसपाक लागलां आनी म्हाका दिसता की हें जें काम आमी आज मरे करीत आयले तें बाब अनूप आनी आमी सगळे बरोबर वांगडा रावन ते मुखार घेवन वतले सो हांव आमच्या काणकोणचे जे पॉलिटिकल लोक आसा जांचे तोंडां खूब उगडटालीं फाटल्या दिसांनी तांकां इतलेंच सांगपाक पळयता की जे सामान्य लोक आसा जे आम आदमी आसा तांचें लक्ष जें आसा तें फक्त आम आदमीचेर आसा दूधसागराक वचपी रस्तो एकय झाड मारनासतना करतले म्हण PWD मंत्री पावसकार सांगता सावड्डे मतदारसंघातलो उदकाचो प्रश्न सोडोवपाक आमदार पावसकारान काम सुरू केला कुळे पंचायत ह्या कामार खोशी शिगांव कुळ्यांत 300 क्युबिक मीटर ग्राउंड लेवल वॉटर रिझर्वयराचो बुनियादी फातर PWD मंत्र्यान बसयलो तशेंच शिगांव कुळ्यांत 300 क्युबिक मिटराचो ओव्हरहेड वॉटर रिझर्वयराची बुनियाद घाली कुळ्या शिगांवात 300 क्युबिक मीटर ग्राउंड लेवल वॉटर रिझर्वयराचो बुनियादी फातर PWD मंत्र्यान बसयलो हे आमी आसता एक्झिस्टींग आमची 50 क्युबिक मिटरांचे टँक आहा ते आतां आमी 300 क्युबिक मिटराचे टँक बांदता जेणे करून सगळे गांवांक हेजो पाणी पुरवठा सुरळीत जातलो कुळ्या भितर भरपूर उदकाचो तुटाटो हो पयलींच्यान जावन आसा आनी आमदाराचे जेन्नाच्यान आमदारकी जेन्नाच्यान जाला त्या टायमाच्यान आमदाराची प्रायोरिटी आहा ती कुळ्या भागाक उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचो आनी हे सोडयता सादारण मदीं पॅन्डेमीक येयले तुमकांय खबर आहा की CMूय फाटलो मदीं ब्रेक जालो
थोड्यो गोष्टी जाल्यो, पूण ह्यो गोष्टी आमदाराची प्रायोरिटी आसली. आयज ही 2 फावटी आमचे टेंडर जावन सुद्दां ही उरलेली, तरी सुद्दां आमदारान भरपूर प्रयत्न करून ह्यो टँकीचो बंदोबस्त केला आनी हितून भितर 3 लाख लिटर उदकाची सोय जातली. पयलीं हांगा 50,000 लिटराची आसली, पूण लोकांनी टायमार एखादे वेळ जर उदक लायट ना जाल्यार ते स्टोर जायनासलें, म्हणून ही आमी प्रपोज केल्ली आनी आमदारान तेजेर प्रायोरिटी घेवन तें काम केल्लें आहा. तेजे बद्दल हांव कुळ्या पंचायती वतीन आनी शिगांव भागाच्या सगळ्या नागरिकां वतीन आमदाराचे हांव नेतान हांव मनाक काळजांतल्यान आभारी आसा. तेंचे अशेंच काम धडाडीचें चलता तें चलत रावनी आनी बरे भशेन काम अशेंच करीत रावचें. त्या प्रमाणे योग्य टायमार म्हाका दिसता ही 300 GLR फुडल्या 6 म्हयन्या भितर बेगिना जातली. कितले म्हयने लागतले? अदमास 4 मरे बरें आसा. 4 म्हयन्या भितर आनी तो एक्सपोर्टूय आसा, कित्याक ह्या वाठाराक चडश्यो GLR जॅकवेल तेणीच मारल्या आनी कोण कोटय करना. हांगा सुद्दां आमी GLR हें घालपाक गेले, कितें जॅकवेल 4 कॉल जाले टेंडराची, अजून कोट केलें ना. पूण आतां देविदास म्हणटा आतां कॉन्ट्रॅक्टर सांपडटलो आनी हेंय काम जातलें. आनी जितली पायपलायन आसा आनी एक्जिस्टींग पायपलायन आसा, नवी पायपलायन आतां येवपाची आसा, त्या एस्टिमेटा आसा मरे न्यू पायपलायन 150 mm 150 mm डायची न्यू पायपलायन येवपाची आसा. आनी त्या प्रमाणे हो जो शिगांव वाठार आसा हो टोटली वाठार जे लोकांनी उदकाचें हावस कनेक्शन घेतल्या तांकां सगळ्याक निवळ उदक आनी टायम टू टायम उदक लोकांच्या घराक फुडें म्हाका दिसता हें सगळें काम जायत जाल्यार 2022 जानेवारी अरे डिसेंबर जानेवारी हें सगळें काम वेवस्थीत कंप्लीट जातलें. आनी उदकाचो जो शिगांव वाठाराक जो विशय आसा तेन्ना म्हाका दिसता पळय शिगांव फुडल्या हितूर खूब फुडें वतलो. वेवसाय जो दूधसागराचो आसा, दूधसागरा रोड आमी जवळ जवळ 24 कोटी रुपया सरकारान सँक्शन केल्या. आमी तो रस्तो करता आसतना एकूय झाड मारचें वचपाना हें आमी तितूर इस्टिमेटां घातलेलें आसा. एक झाड कटींग जावचें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार तेका ड्रेनेज, तेका पेवर्साच्या सकयल 15 mm कॉन्क्रीट सोलींग, तेज्या सकयल तुगेलें रोबल सोलींग आसतलें आनी टॉयलेट ब्लॉक, मागीर पार्किंग आनी वेवस्थीत थंय सगळें म्हणजे वायल्ड एनिमल आनी वायल्ड लायफ सँच्युरीचें राखण करून हो रोड जातलो. कुळ्या शिगांवात 300 क्युबिक मीटर ओव्हरहेड वॉटर रिजर्वायरची बुन्याद घाली. म्हणजे कुळ्या शिगांव मतदारसंघाचो विशय जो आसा उदकाचो फुडल्या काही म्हयन्या भितर हो सगळो विशय सुटलो. प्रत्येक घराक उदक निवळ आनी चडांत चड व्हड. हांव 24/7 म्हणना, पूण 24/7 आमचे प्रयत्न आसतले. कित्याक आमी आतां पंप ऑपरेटर आनी प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन आमी आतां अपॉयंट केल्ले आसा PWD लेबर सोसायटी. जे कुळ्या शिगांव विलेज जे लोकांनी म्हणजे आमच्या युवा भुरग्यांनी आमचे कडेन एप्लाय केल्ले आसा तांकांच आमी हांगा पोस्टींग तांकां हांगाच करतले, लागीं गांवच्या गांवांकच करतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. आग्रा घराण्याचे ज्येष्ठ गायक आणि गुरु प्राचार्य पंडित कमलाकर नाईक शिष्य परिवार आणि इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा वतीन गुरुपौर्णिमा उत्सव मनयलो. ह्या निमतान संगीताच्यो कार्यावळी जाल्यो. या संगीत क्षेत्रात जो उभा आहे तर त्याची गुरुपौर्णिमा गेली जवळजवळ 32 वर्ष आम्ही सातत्याने करत आहोत. सुरुवातीला माझ्या घरी निवासस्थानीच आम्ही गुरुपूजनाचा हा कार्यक्रम करून एक छोटासा कार्यक्रम करत होतो. परंतु 1995 साली आमच्या सगळ्या शिष्यांच्या वतीनं आम्ही एक संस्था स्थापन केली, कलारंग प्रतिष्ठान म्हणून 1995 साली. आणि तेव्हापासून आम्ही नियमितपणे हा जो कार्यक्रम आहे जो गुरुपौर्णिमेचा तो नियमितपणे कलारंगच्या वतीनं आणि शिष्यांच्या वतीने करत होतो. म्हणजे हा कार्यक्रम जेव्हा आम्ही घरी करत होतो तर त्याच्यानंतर असं वाटलं की मग शिष्यांना काय शिष्य मंडळी भरपूर झाली, मग त्यांना जो वाटायला लागलं की आपण कुठेतरी बाहेर करूया. मग आम्ही हा कार्यक्रम म्हणजे पब्लिक मंचवरती करावा असं तेव्हा ठरवलं आणि तेव्हापासून हा कार्यक्रम आम्ही पणजीमध्ये इतर संस्थांच्या सभागृहामध्ये करत होतो. आणि त्यासाठी मला आठवण होते 1975 मध्ये माझे गुरुजी पंडित रत्नकांतजी रामनाथकर यांनी नादब्रह्म संस्था ही स्थापन केली होती. आणि आम्ही सगळे शिष्यगण म्हणजे त्यावेळी आमचे नादब्रह्मचे सदस्य तिथं बसलेले, आज ते अध्यक्ष आहेत श्री गजानन गोलतकर. म्हणजे हे सगळे आम्ही लोक त्यावेळी हे इथं कार्यक्रम करत असू. दर महिन्याला एक संगीत सभा म्हणजे सर्व गोमंतकीय कला उदयोन्मुख कलाकारासाठी ती संस्था असायची.
गुरु हा सर्वश्रेष्ठ असतो. गुरु हा जगाचा तारक आहे आणि आपण श्रीकृष्णाला गुरु मानतो. आणि गुरुची महती काय हे कोणालाही सांगायची गरज नाही. जो जो माणूस आहे तो गुरु समोर नेहमी नतमस्तक होत असतो. गुरु हा सर्व जगाचा जगाला व्यापून असतो आणि गुरु एक सर्व श्रेष्ठ असं प्रतीक आहे. आपण त्याच्यासमोर नतमस्तक होणे आवश्यक आहे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.